पळय जेवपाची हांगा फील अलग पण हांगासरलो जो व्यू आसा तो पळयात तुम्ही. वस आणि अपाय माझा फ्रेश लायम येल्लेलो आसा. चिकन टेक टेक मरे सारखे नाका गे येदे व्हडले नुस्ते. So guys, welcome back to another episode of मस्तीखोर गोवान्स. कसे आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि एका पळय घाई जाल्लेली वयपाची सारकी घाई जाल्या चला. आणि खूप गरमी पडलेली सारकी हिसपा भायर गरमी पडल्या. गरमेंत गाडी बसून चलोवपाक त्रास जाता इतली गरमी आहा. आणि हाली आणि पाड पडलेले लायटीचे कनेक्शन उडयतात लोक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. कोण जाणटी बीन बाबडी आहा कोणाक प्रेशराचे आहा तांकां त्रास बाबडे. बरें आहा मरे न्हू. ओके सो गायज आयज आमी येयल्लेली आसा एक ब्युटिफूल लोकेशनाचेर. तुम्ही पळोवंक शकता पळय काय बरें लोकेशन आसा हांगासर. आनी हांगासर आमी जेवपाक येयल्लेली आसा. आनी ही जावन आसा प्लेस आरपोरा. कोणाक खबर आसा तांकां खबर आसा, कोणाक खबर ना जाल्यार तेंच्यांनी आयज व्लॉग पळोवचो आमचो न्हू. आणि आयज आमी ऑर्डर केलेली आसा किंगफिश थाली आणि अवेन केलेले आसा पापलेट. सो गायज आयज गरमी इतली आसा जाणाय सांगूं शकना. आणि आमगेर न्हू घरा कडेन लायटूच ना. काल राती लायट गेल्या ती आजून येवंक ना. तुमगेर आसा रे लायट? ना न्हू. हांगा पळयात. आणि अपाय माझा फ्रेश लायम येयल्लेलो आसा. ह्यो तर म्हाजो फेवरेट. हांव न्हू ह्यो दिसाक 10 ग्लास तरी पियाता. सो आयज आमी खंय येयल्या? आयज आमी येयल्लेली आसा आरपोरा. आरपोरा येयल्या. लायम सोडा फेवरेट म्हाजो फेवरेट. आनी आतां पळय ही व्यू पळयात हांगासर कसलो आहा जाणा. अजून आमी जेवणाची वाट पळयता न्हू. तेणी सांगला 15 मिनटां लागतली म्हणून नुस्तें फ्राय जावपाक. तो भियालो तुका पोच. म्हाका कित्याक भियातला? हांव राक्षीन काय कितें? हय हय. ओके सो गायज आयज येयल्लेली आसा आमी आरपोरा. परत एकदा तुमकां सांगता. आनी रेस्टॉरंटान हांगासर न्हू अमेझींग व्यू आसा पळयात. फूल पावर सारको. आज तूं कितें म्हणूंक सोदता? चडूच बरो व्यू आसा हांगासर. सो हांगासर न्हू बरो व्यू आसा. जेवण ऑर्डर केल्लेलें आसा आमी. तुमकां दाखयता कितें ऑर्डर केला पळय तें पळयात. काय बरें आहा पळय भायर. गायज म्हाजी थाली येयल्लेली आसा पळयात तुमी. पॉम्फ्रेट थाली. आणि अंकिताची येयल्लेली आसा पिसवण थाली. पिसवाण खंय पिसवाण. सो पळयात काय बरें आहा अलग सारकें. रिव्यू दी पळोवया. कडी बरी आहा बेस्ट. बरी आहा. आतां हांव बी खावन पळयता. पळय तूंय खावन पळय. गायज हांव पळय कडी घेवन जेयल्लो आसा. आनी हांगासर आसा बरें कुल्ल्यो, किसमूर आसा पळय सुंगटांची, पापलेट आसा, लोणचें आसा, भाजी आसा, पापड आसा, चपाती आसा, रायस बरो आसा. नुका बरें ना? हय बरो आहा. हांवें चपाती खाल्ली. आतां हांव मेमो खातलें. मेमो पिसवण. सो हांगासरलो इसवण पळयात काय बरो. टेस्ट करून सांगू को आहा तो. बरो आहा. रवी तुजो नुस्तोय हांव खातलें. चलता मरे? पापलेट. रवी तुजी कुल्ली आहा मरे तर. जाय तुका? म्हाका नाका. अशेंच म्हाका फोडपाक कळना. कोण बरें चलता मगो कातर गेली जाल्यार चल्ले म्हणून. कित्याक जायना तर घे तुका ती. आं सो हांवें गायज सगळें टेस्ट करून पळयलें. अमेझींग. आनी तुवें गो? हांवें सगळें टेस्ट केलें. चड तुका कितें लायक जालें सगळ्यांत चड? म्हाका कडी लायक जाली. हां कडी बरी आहा. म्हाका सगळेंच लायक जालें पण कडी चड जाली लायक.
काय पण काय सांगना बस आता हवे काय 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 आणि जेवपाचे हांगा फील अलग पण हांगासरलो जो व्यू आसा तो पळयात तुमी वयस मो बरें आवय 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 सारकेच मुगो काबार गेले मेरा खाना हो गया अभी कंप्लीट अरे रे 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 आता तू बिल पे करतले मुगो पैसे ना आता तू बिल पे करतले मुगो पैसे ना एक काम कर तू हांगाच बस हांव चल्लो घरा नाका आज जॅकलीन आंटीगेर वयता आता तो सो गायज आमचे जेवण जेवन काबार जाल्लेले आसा आनी आतां आमी चल्ली घरा या मुगो या तर चल आता हांव वयता जॅकलीन आंटीगेर पळयात चला या लेट्स गो सो गायज आमच्या न्हू पोट भरून जेवण जाल्लेले आसा गाडी पळोवंक शकता तुमी कसली तगडे वत पडला पळय ते सॉलिड गरमी आता सारकी सॉलिड म्हणजे सॉलिड गरमी म्हाका जॅसिडोचो उगडास येयलो आयज तेणे निरो दिल्लो थंड थंड फ्रिजींतलो तो उगडास येयलो म्हाका आयज जॅसिडो ब्रो यू आर वॉचिंग माय व्लॉग आय मिस निरो म्हाका आनीक 2 बॉटली जाय निऱ्याच्यो पळय कशें कितें तें आतां आनी आमी आसा आतां आरपोरा सायडीक वयस कितें वत रे बाबा जायना रे बाबा गाडी चलोवपाक सारकी शे कशी आहा गे तू ही पळय आहा थंयसर पयलींच वळखलो वा 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 हॅलो के म्हणटा आतां वयपाक घरा हय म्हटल्यार मगे तेणे अडकिला मगे म्हाका अडकिला म्हाका अडकिला 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 म्हाका आनी कितें म्हणटा आयज गेली मगे सगळीं जाणां 5 o'clock जेवपाक आवय मागीर कितें कितें रांदता बाबा हें खायना हेचे रे आतां आमचे घरांत माते चलता न्हू नुस्तें चिकन जाल्यार कांयच खायना लॅन म्हयनो चलता दिसता न्हू लॅन म्हयनो दिसता करता 2 पाटी दिलो मोबायल लॅन म्हयनो न्ही गे हय ते खायना फकत भाज्यो भाज्यो साफ करून कितलो टायम जालें आतां वयपाचें दिला हांकां नुस्तें हें तुका दवरना वय चिकन टॅक टॅक करताय मरे तूं चिकन टॅक टॅक मरे सारकें नाका गे येदें व्हडलें नुस्तें येदें व्हडलें नुस्तें बीन नाका म्हाका कशें कटींग करतात पळय नुस्तें येदें व्हडलें नुस्तें घेवन कितें करूं दोगात मगे आमी दोगात आमी येदें व्हडलें नुस्तें घेवन हें वत तें नाका काडलेलें हो वतलो काय पत्ते आयसान घालले येदें व्हडलें नुस्तें नाका आमकां नाय जाल्यार फ्रिजीन दवरताय जाल्यार बरें कित्याक ना ना हांव गरीब जाल्यार पयलीं करून येय गो बाय जी पे पयशे बँक कितें जाल्या हे कितें मागीर भाडे मी वता पळय ते पयशांनी घालता म्हाजे बँकेन आसना रे हाडून सो गायज आमच्या मुखार आसा पळय आयज नांव सांग रे भाऊ शुभम शुभम आमचे व्हिडिओज पळयता तूं कशें आसता व्हिडिओज आमचे आतां आमी पळय अशें फाटल्यान गेल्लेले आल्दोना तेवटेन म्हाका ब्रो मेवळो वाटेर पळय आनी कितें म्हणूंक सोदता
आणि कितें मॅसेज दिवंक सोदताय तूं सगळ्यांक? तू व्हिडिओ काडटा आमकां भुरग्यांक सगळ्यांक लायता आनी तू व्हिडिओ करता ते खूब बरें करता व्हिडिओ. थँक्यू सो मच. मम्मी पळयता तुजे व्हिडिओ? सगळे पळयता. मम्मीक विचारला म्हणून सांग. सगळे पळयता. मम्मी भाव सगळे लायक जाता. बरें व्हिडिओ आसता. थँक्यू. फाल्यांच्या व्हिडिओन पळय हो आसतलो तुका मेळटलो. सायकल सारकी चलय, गाडी बिडी पळय फाटीर. ओके सो गायज आयज जे रेस्टॉरंटान गेल्ले तेजें नांव आसा फूडझी फॅमिली रेस्टॉरंट आनी तें आसा पर्रा 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 आनी थंयसरलें जेवण टू गुड आहलें. बरें बेस्ट मजा येयली म्हाका सारकी जेवपाक. आनी हांव रेकमेंड करता तुमकां कोणाक सी सायड बसपाक जेवणाक आवडटा तेंच्यांनी तें ट्राय करचें. आनी आयज आमी गेल्लेली जॅकलीन आंटी कडेन नुस्त्याच्या मार्केटान. येदें व्हडलें नुस्तें दवरलेलें म्हाका. येदें व्हडलें नुस्तें नाका तें नाका म्हटलें. येदें व्हडलें नुस्तें कोण खातलो? येदें व्हडलें नुस्तें दोखात आमी सारकें न्हू. येदें व्हडलें नुस्तें बाबडे तिका हाडपाक कितले त्रास, कितले पयशे पडटा आसतले. येदें व्हडलें इकून 2 रुपया तिच्या बोल्सान तरी येतले. केन्नाच ती म्हाका अशें म्हणिना व्हर व्हर व्हर. फाटीक लागता. फाटीक लागोन लागोन शेवट नुस्तें दिलें तें दिलेंत. तें आयकचीत ना ती कशी. आनी आतां ती मड्रास या म्हणटा फूल पावर सारकें. आनी तुमकां खबरूच आसा न्हू हो सिजन जावन आसा आतां लिंबू पाणयाचो. गोंयांत बऱ्या उमेदीन. सो थँक्यू सो मच जॅकलीन मॉमझी फॉर फिश नुस्तें दिलें म्हणून आमकां. आनी असोच मोग आमकां सदींच दाखय. येदें व्हडलें व्हडलें नुस्तें दिवं नाका पूण सदींच राव वांगडा. ती बरी आसता बाबडी हांसोन खेळोन एन्जॉय करून आसता. अशें ते स्ट्रेस घेवन बसना. जाताल्या जावं दी नाका जाल्यार नाका अशें तेजें म्हणणें. आयज आहा फाल्यां ना अशी तेजी स्ट्रॅटजी लायफान. आनी अशीच राव तूं बरी माय मोगान. आनी घरान घे म्हणून गरमी चल्ल्या घे म्हणून गरमी तापता सारकें. इतलें हीट मारलेली आसा. कोणा भावांचें घर नळ्यांची घरां आसा आनी तेजे घरान उदीक गळटा तांकां खरेंच सॉरी म्हणूंक सोदता. अशेंच आमचें पळयसर नळ्यांचें घर. आनी पावसाच्या दिसांनी तुमकां खबर आसा झेम कमी पावसाचे थेंबे चड. सो अंकिताचें घर आख्खें डिस्ट्रॉय जाल्लेलें आसा भितरल्या वाटेन किचना वाटेन. सो तें रिपेर करपाक सोदता हांव. सो लेट्स सी केन्ना टायम मेळटा पळोवया. पावसा पयलींच करचें पडटलें न्हू. आनी सेलिब्रिटी दिलीप नायकान म्हाका कॉल मेळ्ळलो. खंय आहाय तूं मस्ती भम आमी या म्हणून. खंय? हरवाळ्या. मॅग्नट उडोवन पयशे काडपाक. तो आनी एक अलग दुनियेन बाबडो. बरें आहा तेजो सिस्टम बरो आपलो. एन्जॉय केलें घरा गेलो न्हिदलो. थंडी जाल्या म्हाका. ओके सो हालीं खूब गरमी पडलेली आसा. हार्ट अटॅकाचे केसीस वाडटा. डेथ केसीस वाडलेले आसा. प्रेशराचे कोणाक आसा जाल्यार शीर तुटता तुमकां खबर आसा. सो प्लीज टेक केअर ऑफ युअर फॅमिली. बरें माये मोगान रावा फॅमिली वांगडा. ओके हांव देवा कडेन मागता की फॅमिलीकूच न्हू दुश्मनांक पासून केन्ना दुश्मनांचे पासून आवय बापायक केन्ना त्रास जायना पुरो म्हणून. ओके सो चॅनलाचेर तर तुमी नेवे आसा चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन बाय बाय.